मुरगांव पालिकेन योग्य प्रक्रिया करनासतना कंप्युटर ऑपरेटर म्हणून 8 जाणांक भरती केल्यात असो आरोप नगरसेवक तारा केरकारान केला. ह्या नोकरे संबंधीची जायरात दिसाळ्याचेर दिनासतना फक्त वास्कोतल्या एका पेपराचेर दिल्ल्यान केरकारान नाराजी उक्तायल्या. मात नगराध्यक्ष सारिका पालकार म्हणटा सगळ्या नेमांचें पालन केलां. दिसाळ्याचेर जायरात दिवपा विशीं विचारले तेन्ना ह्या प्रकाराची चौकशी करतली अशें तिणें सांगलें. 8 जाणांक कामाक घेतलेले आसा आणि नवलाची गोष्ट म्हणजे की तांकां कॉल लेटर म्हणजे तांकां लेटरां कर म्हणून सांगपाक लागून तेंच्यांनी वास्को वॉच पेपर पळय आसा हो 15 दिसान किंवा 8 दिसान एकदां येता. तो बी कोणाच्या पोटान आसता, हेराल्डाच्या नाजाल्यार गोमंतकाच्या अशें. तो पेपर असो बिजनस टिकना. त्या पेपराचेर एडवर्टायज दिल्या आणि त्या पेपराचेर एडवर्टायज दिवन लोकांक आपल्याक जाय त्या प्रमाणे लोकांक घेतलेली आसा. डिसेंबरान आमची स्टँडिंग कमिटीची मिटींग जाल्ली. स्टँडिंग कमिटीच्या मिटिंगेन आमी असो निर्णय घेतलो की म्युन्सिपालिटीन आमचे स्टाफ त्या टायमार बीओलो ड्युटीन आमचो स्टाफ वयतालो. त्या बीओलो ड्युटीक स्टाफ असल्या कारणान म्युन्सिपालिटीन स्टाफ कमी आसलेलो म्हणून थोडे एलडीसी क्लार्क आमी घेवपाचो निर्णय घेतलो. त्या मिटींग तारा केरकर सुद्दां आसलेले हाजीर. तेन्ना आमी डिसायड केलें की ही एड आमी पेपरार दिवपाची. पेपरार दिल्या उपरांत ती इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू आसलेली. ते आतां अशें म्हणटा की ते इनवर्ट जावंक ना. थोडे कॉपीज इनवर्ट जावंक ना ताका कांय ना, हरकत ना. कित्याक ती इनवर्ट करपाची गरजूच नासली. डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू आसल्या कारणान डायरेक्ट कॅन्डिडेट गेले. डायरेक्ट कॅन्डिडेटांची इंटरव्यू घेतली. एज पर प्रोसिजर फॉलो करूनच जाल्ली आसा. आनी इट इज नॉट फिक्स जॉब, इट इज टेम्पररी जॉब. आफ्टर 6 months वी वील गिव देम ब्रेक. फक्त जो वास्कोन सर्क्युलेशन जाता त्या पेपराचेर कित्याक एड दिली? तर पेपरार आतां कित्याक घालूंक ना तें हांव मातशें पळयतलें कित्याक तेंच्यांनी त्या पेपरार दिल्या तें. गोंय विद्यापीठान दवरिल्ली आंतर कॉलेज सायकलिंग चॅम्पियनशीप चौगुले कॉलेजीचो जोएल फर्नांडीस जिखलो. मात चौगुले वांगडा टाय जावन पासून रोजरी कॉलेज निमणे टीम चॅम्पियनशीप जिखली. पंगडाची कामगिरी पोरू परस बरी आसली. शेनवारा दनपारा जाल्ले हे सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 25 किलोमिटराचो रस्तो, 5 किलोमिटरांचे 5 रावंड अशी सर्त आशिल्ली. एनआयओ सर्कल ते सायन्स सेंटर अशी ही रेस जाली. पळयात कांय खिणचित्रां. गोंय विद्यापीठ हाचे फुडें तायक्वांदो आनी बेसबॉल सर्ती दवरपाक सोदता. तांकां बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आस्त विद्यापीठाच्या शारिरीक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक मिल्टन फर्नांडिसान उक्तायल्या. In Taekwondo, definitely I think we have a lot of students into Taekwondo, and the Taekwondo Association wrote to us, and we have been considering this. We got a feedback from the college directors also, and we expect a very good response overall. In baseball, we expect at least 6 teams to come and participate, because also the kit is a big factor in baseball. But to start with 6 teams would be nice, and we have been having players from various colleges who represented Goa University teams last year. So definitely we expect good response in these new games which we have introduced from this academic year on. खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकर, प्रुडंट मिडिया खातीर. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.